नमस्कार. वुमन्स डे स्पेशल कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. विमन्स डे दिसा आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बायलांनी जाणी मुखार वचून आपली स्वप्नां पूर्ण केला तांचो तोखणाय करता. आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीन आमकां 3 इंटेलिजंट, स्ट्रॉंग आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेस्ट लाभल्यात. आमच्यो पयल्यो गेस्ट आसा गोवा पुलीस फोर्सांतली लेडी सिंगम DYSP सिक्युरिटी सुनीता सावंत. आमची दुसरी गेस्ट आसा IMA बिचोलीची प्रेसिडेंट तशेंच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोलीमची हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेधा साळकर. आनी आमची तिसरी गेस्ट आसा GCCI विमन्स विंगाची को चेअरपर्सन तशेंच द स्किल कंपनीची फाउंडर डिरेक्टर पूनम शिरसाट. तुमकां सगळ्यांक आमच्या कार्यावळीन येवकार. पूनम मॅम, तुमी मुखार वचून आपले स्वप्न पुराय केले. ह्या यशाच्या वाटचालीचेर एज अ वुमन तुमकां इजी आशिल्लें काय डिफिकल्ट आशिल्लें? Dipti, first of all, thank you for the invitation and Prudent Media to have me today. Nothing comes easy, अशें म्हाका दिसता की कांयच सोंपेपणान मेळना. So it did not come very easy to me too. There was a lot of hard work, lot of struggle, but and I think it is fair. This everybody has to go through. If you really want to achieve something different, if you want to achieve something really meaningful, म्हाका दिसता कश्ट हे करचेच पडटा, डिफिकल्टी आसतातूच, पण तातूंतल्यान आपूण ते फेस करून कशे फुडें सरता दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट अँड आय थिंक I really worked very hard for where I am today. Thank you. सुनीता मॅम, आमी जाणा पुलीस ट्रेनिंग इज नॉट अ इजी थिंग. ते ट्रेनिंगेक वचप, अकॅडमीन रावप आनी इवन ऑन जॉब इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट जॉब. सो तुमी हे सगळे एक्सपिरियन्स केले ताजे बद्दल आमकां सांगात. As Poonam Bain सांगिल्लें आसा, nothing comes easy. But I wanted to join military, in fact. पण आवय बापाचे एकले चली म्हणना बरोबर यू नो हाव अँड आवर गोवन्स आर व्हेरी रिझर्वड एज सच. जरी बाकीच्या सगळ्यांक दिसले की गोवा इज हॅपी गो लकी, बट वेन इट कम्स टू गोवन फॅमिलीज वी आर व्हेरी रिझर्वड अँड विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल चायल्ड तर पयलीं खूब आशिल्लें तें. अँड आय कम फ्रॉम द विलेज ऑफ सांकेलीम आनी मेधा मॅडमीक खबर आसतली दोतोराक की सांकेली दिवचले ते सायडीक मच ऑर्थोडॉक्स फॅमिलीज. With that, my mother was very supportive, but not supportive in this field of uniform. She wanted like typical तूं शाळेची बाई जावपाची नाल्यार हातून जावपाचें, बँकेन वचपाचें. बट देन आय हॅड अ सॉर्ट ऑफ क्रेज. तुमकां याद आसतली ती उडान सिरियल पळयलें आनी म्हाकाय बीन उडान भरलें अशें. देन I had always craze for uniform. So I went into that line and हांव अशें सदांच मानता की तूं जी चिंतता न्हय तशें तुका येता. And that was the first time Goa government published the advertisement, open advertisement on the newspaper about these jobs, and I applied for it. Definitely, I was a sportswoman. Much of physical fatigue I already had enough of it, so no problem. I could easily overcome everything and got into it. But having entered the police department, what preparations that I had done. Nothing, it was just 10%. The खडतर ट्रेनिंग जे स्टार्ट जालें न्ही सकाळचे 4 ते रातचे 7-7:30 पर्यंत म्हजी चरबी सगळी घालयली. But it was a nice this and I cherish those moments in my life, and I still now I again feel like हांव एक परतून 1 म्हयन्याक 2 म्हयन्याक ट्रेनिंगाक वतलें. You know that life is really a disciplined life, and one must have discipline in the life to achieve the goal. खरंच तुम्ही सांगले ते बरोबर. आज पण आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आवय बापूय चली भुरग्याक भायर शिकोवपाक धाडपाक तयार आसता. मेरा ताई, जशें सुनीता मॅमान सांगलें, फाटलीं 20-25 वर्सां आदीं आवय बापूय रेडी नाशिल्ले धुवेक आपल्या इवन गांवा भायर धाडपा खातीर. पण त्या टायमार तुमी तुमचें वैजकी शिक्षण पुराय केलें. ही सगळी जर्नी कशी आशिल्ली? Actually कशें आसा, I was fortunate enough to be born in a family where women were given freedom. आता म्हजी आवय सुद्धा लग्न जाता तर बापायन प्रोत्साहन दिवन तिणे आपली BA कंप्लीट केली, LLB कंप्लीट केली, ड्रायव्हिंग शिकली. सो हांव आनी म्हजी भयण आशिल्ली, आमकां लायक वी वर गिवन फूल फ्रीडम. आमकां हे बी फूल फ्रीडम म्हणजे अशें
चड भोंवपाच्या हातून न्ही, वी न्यू आर लिमिट्स वेन वी हॅड टू कम होम एंड ऑल. आनी तेन्ना आमची एज यू से रिजर्व फॅमिलीच आशिल्ली लग्ना पयलींची. सो वी न्यू आर लिमिट्स आनी खंय वचप ते एकटे बी वचनाशिल्ली आमी. दॅट थिंग वॉज देर. बट एज फार एज स्टडीज एंड समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज किंवा आतां पिकनीक आसूं कितें आसूं, वी वर नॉट डन लायक तुमी चलयो वचपाक जायना तुवें रांदची कुडीन. इनफॅक्ट आय डिडंट नो टू कूक एनीथिंग. माय मदर वॉज ऑलवेज सेइंग तू शिक, तू फक्त शिक, तू नाका हांगा रांदची कुडीन नाका. इवन मागीर तुमचें कितें जाता तें आपल्याक खबर ना, आतां तुमी वेळ रांदची कुडीन घालोव नाका. इट वॉज दॅट सॉर्ट ऑफ this thing I had in the childhood. So for me, comparatively, I feel अशी journey अशी I was a good student. I got good marks, and then medicine. When I went into medicine, I thought it was completely different. That intelligence, what I showed there in school, was something different compared here. So here it is mostly objective type of question, and first I had some little difficulty getting accustomed to it, like lunch hours, traveling time, and this all these dead bodies we had to cut in anatomy and all. म्हाका ते मातशे पयली खूप त्रास जालो, पण मागीर I knew that I had to do it. And as the other two people have said, there is nothing you can get without hard work. And I think I put my hard work also, and with some this support from my parents and my sister, and the support of my husband, I can't words betray me. So all in all, a good journey, I should say. And now I'm come in after promotion, like for 6 years now. I'm in administrative field, which I think was my field. Meaning, you don't come to know about it from first. You have to go through all the grind and then get what you want. Like this administration, I think I am good at it, but for that I had to go through all the clinical things like night duties and all. You can't get the fruit, like you have to grow the tree and then repeat सामकें. like, no? म्हणजे The तुमच्या harvest. म्हणण्या प्रमाणे बायल खंयच्याय लेवलाचेर आसूं, ही जगलिंग जी आसा ती तांकां करचीच जाताच. पडटा आनी तातूंतल्यान ती जगलिंगेंतल्यान फुडें सरता, तिकाच यश मेळटा. ती जे जगलिंगेक जी भिवून फाटीं रावता ती मुखार वचूं शकना. पूनम मॅम, तुमी तुमच्या कामाच्या खातीर खुबशा यंग क्रावडा बरोबर काम करता, यंग विमन हू तांच्या दोळ्यांनी स्वप्नां आसता, आपली स्वप्नां पुराय करपाची. पण जेन्ना खूब तेंपान आमी पळयता, नॉट एवरी वन इज एबल टू फुलफील देयर ड्रिम्स. कितें दिसता तुमकां, अशें कितें जाता जाका लागून बायलां आपली स्वप्नां फाटीं दवरता? व्हेरी गुड क्वेश्चन दिप्ती. म्हाका अशें खरेंच दिसता की केन्ना केन्ना हांव भुरग्यांक एड्रेस करता आनी चलयांक एड्रेस करता, केन्ना केन्ना हांव स्टेजीचेर आसता. म्हाका अशे थोडे दोळे अशे आसता न्ही ऑडियन्सान, म्हाका तांकां लागून इतलें फील जाता की दे वॉन्ट टू बी समबडी, ओके, बट देर इज समथींग दॅट स्टॉप्स देम. सो प्रोग्राम सोंपतकूच ती येतात म्हजे कडेन उलोवपाक, एंड समटायम्स दे टेल मी, मॅम आय वॉन्ट टू बी लायक यू. एंड देन आय आस्क देम, what is it that stops you? You can go much beyond where I am. म्हाकाच इतलो स्कोप आसा ग्रो करपाक, and you have so many more opportunities, so you can just, sky is your limit. What is it that stops you? So what I have understood from some of the students or participants or my audience with their interaction, ki म्हाका दिसता ki there is something that what is stopping them is that self belief, की हांव हें करूंक शकता. Rather than sitting in the audience and clapping for the other person, I wish to be there and I can do it. This is the first thing, self-belief. That I can do anything that I wish to. I can stand up for my rights. I can fight for it. I can speak it out. I have the courage to do it. I'm willing to take questions. That questions will come up, why you want to do this, कित्याक हे करपाक जाय गो, एक हे job घे, ते job घे, right? So even as Sunita ma'am said, she wanted to be into military, but her mother wanted her to do something else. But she was convinced what she wanted to do. She was fascinated with the uniform, and therefore she took that step, and today she is where she is. So I feel that self-belief that I can do it, I'm no little than any other gender or any other person. That is the self-belief that we need to have, okay? Because I feel self-belief can melt steel, absolutely. So I think that's the most important, ki ami kidey karunk shakta. I think that's the most important.
मग अशें म्हणटात की एक बायलूच दुसऱ्या बायलेची दुस्मान असता, दुसऱ्याक वयर सरपाक दिना. तुम्ही GCCIची वुमन विंगाची को चेअरपर्सन आसा. हाऊ डू यू काउंटर Hmm. दिस एलिगेशन? Oh my God. Yes, I will. I'm not saying I'm going to counter this, but yes, I'm the co-chair of the Goa Chamber of Commerce Women's Wing Committee, and I love the energy and the synergy that we have at the chamber. We have a lot of women who are a part of our core committee, and you should see the way we applaud and encourage each and every member. So I feel that when does this happen? When we are confident in our skin, when we are confident in our game, that I'm not comparing myself to anybody, when that jealousy factor doesn't come, when I'm prepared to compete healthily. When I look at the other women, no, in the chamber, we always draw inspiration from one another. When I look at Pallavi Salgaonkar, I feel how much efforts is she putting in. I do even 10% of what she's doing. If there's some other lady who's getting awards and rewards and recognition for the hard work that she's putting in, we all applaud and we say, wow, I think even I need to do this. So when you're comfortable and ready for the game, that I'm in a ecosystem where there's a lot of opportunity for me to grow, and I'm not jealous, I'm not competing with each other, we are complementing each other, there's a lot of scope for growth. I think that's when all these other factors of unnecessarily competing or that jealousy factor, women pulling down other, that comes to an end. And I think it's really very important that women get together to fix each other's ground and break that stereotype that was, or the allegation that was against the women. सो हेल्दी कॉम्पिटिशन तुमकां एकमेकांक फुडें वचपाक एनकरेज करता, विच इज अ नायस थिंग. आयज आमी हांगा बसून विमन इक्वॉलिटी बद्दल उलयता, जेंडर इक्वॉलिटी बद्दल उलयता, बायलांच्या हक्का बद्दल उलयता. पण अशे कांय गांवगिरे वाठार आसात जंय आजुनी बेजीक नेसेसिटी बायलांची लायक मेन्स्ट्रुअल सॅनिटेशन पावूना. मेधाताई, तुमी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलां बरोबर खूब काम करतात. सो तुमकां कितें दिसता, तांचे प्रॉब्लम्स कितें आसात, तांचे एक्सपिरियन्सीस तांचे बरोबर काम करतना तुमचे कितें? ना म्हाका अशें दिसून आयला की मेन्स्ट्रुअल हायजीन बी आसा, बट दे आर ओके विथ द्या, म्हणजे ती मेन्स्ट्रुअल हायजीन म्हणजे तांकां दे आर मोर हायजेनिक दॅन अस. बट कशें आसा, दे मायट नॉट यूज सॅनिटरी पॅड्स, बट दे ऑब्जर्व ऑल दोज डेज, दे कीप देअर सेल्फ क्लीन. आणि थोड्या गांवांनी आसा उदक बिदक कमी, बट दे टेक केअर ऑफ देम सेल्फ. some sexual education we give them off and on. आणि दुसरें म्हणजे वॉट आय हॅव नोटीस इज इम्पॉर्टंट, तांचे कडेन दुकानां बी आसता न्ही इल्ली बी खंयची, तातूंत चडशी बायलांच बसता, बिकॉज मेल्स ऑल्सो गिव देम द ऑपॉर्च्युनिटी टू सिट इन द दिस शॉप्स ऑर गाडो बी असता तेन्ना, आणि दे गो अँड डू अदर वर्क, सो दॅट दे हॅव सो मच कॉन्फिडन्स इन देम. कळ्ळें न्ही. आणि दुसरें म्हणजे नाव हेल्थ फॅसिलिटी इज अवेलेबल एवरीवेअर. So we are like, we have sub-center level, everything is approachable, they are approachable roads to leading to some. Nothing is unapproachable. मेधाताई, तुम्ही गांवगिऱ्या वाठारांनी आसता, तुमकां अशें केन्ना एक्सपिरियन्स आयला की एक बायल जी प्रेग्नंट आसा की तिका चलोच जाय आसता किंवा चली नाका आसता, अशें कितें डिफरन्स तुमी पळयला, एक्सपिरियन्स केला? ना, एक्चुअली आमकां येता न्ही, मदर एज हरसेल्फ शी डज नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम. कितें जाय, चली उपकारता तिका चलोय उपकारता. इट इज मेनली द some mother-in-law, sister-in-law, some relatives coming and giving some one taunt, like म्हणजे आता तुका चलत जाय, 2 बाय जाले मुगो, आता चलो मुगो बी अशें म्हणटा, तर तिचे मातशें डावन जाता, हे कितें म्हणटात ते स्पिरीट डावन जाता. बट एज her own, म्हणजे I have seen people like for the 3rd pregnancy and all suddenly crying after she delivers a girl. So when I have delivered such people, I have tried to comfort them saying that पळय आता कशी सगळी फुडें पावल्या, अशें भिवपाची गरजूच ना म्हणून, सगळ्या हातून खंयच फाटी उरूना बायल. ती म्हणटा आपल्याक काय प्रॉब्लेम ना, आपल्या घरा कितें म्हणटली. That thing is still there in village, and for that matter I have seen some affluent families, they are the ones who are having this problem. They are not showcased. You people might like आवडच्या नावे सांगिल्ले,
पण बऱ्या कास्ट आणि बऱ्या सोशो इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंडाची 2 चलयो असले, दे आर गोइंग फॉर थर्ड वन टू गेट अ बॉय. And then I don't know. Many have come to me, but I have told them it is not possible for any this to get the sex of the child known. But I don't know. It is not only villages, Gaonche Vatar. It is this mentality is like in the morning I had a symposium. It is a mentality. It is not related to the section of society or to the place where you stay. It is a mentality, and this I have seen in rich families. And there are some rich people also stopping their family at one child, or a poor also stopping their family at one child. Maybe it be a girl. So it doesn't matter whether the person stays in village or this. It is the quality imbibed in him. आणि हातून तुका सगळे संस्कारूच लागता. अशें लागना की तू गरीब आसा, तू श्रीमंत आसा म्हणून तुझ्याकडे खूप पैशांचे बी काय ना, ताजे ते हे असता कितें म्हणटात ते भितरल्यान प्रत्येकाची विचारसरणी. असतो विचार बिहेवियर. आणि खरंय. तातूनय हांवें पळयला बायलेक जराय प्रॉब्लेम नासता दुसरी चली जाले जाल्यार, तिसरे चली जाल्यार. घोवाकूच प्रॉब्लेम आसता किंवा दुसरी कोण कोण असतात ती येतात खबरेक मागीर आतांय बाय भिव नाका गो म्हणल्यार ताका भिवपाची गरजच ना. चली जाल्यार कसले भिवपाची गरज. बरोबर तिसरी बरोबर. आणि ऍक्च्युअली दॅट थिंग न्ही खंयूच म्हाका दिसना. आणि चली सुद्धा जाल्यार आमी न्ही आमच्या हॉस्पिटलान चली जाल्यार तांकां गुलाब दिता, फूल दिता, म्हणजे तांकां वयर वयर करता. म्हणजे दे शूड नॉट फील एनीथिंग अबाउट द. बट समवेअर दॅट थिंग इज देर इन द सोसायटी चलो जावपाचो. दॅट you can't pinpoint to a certain sector of the society or a certain caste or a certain what you call this whatever social meaning. It is the mentality of a person. He may be rich, he may be poor, he may be whatever. So that is a separate issue by itself. डिस्क्रिमिनेशन आमकां प्रत्येक लेवलाचेर दिसता. बरोबर. सुनीता मॅम, फाटल्या वर्सा सगळ्यांक हादरून सोडपा सारकी गजाल घडली. एक सादेशा बायलेन GMCन वचून चल्या भुरग्याक चोरलो. तुमकां दिसता की हे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जे जाता, जेंडर बायस जाता, ताका लागून बायलां मदीं क्रिमिनल वृत्ती वाडल्या? जशे डॉक्टर मेधा साळकरान सांगले की बायलेक कांय प्रॉब्लेम नासता, पण घरांतल्यान प्रॉब्लेम आसता की चलो आसूंक जाय एक, चली आसूंक जाय एक, अशें. सो चलयोच असल्यो म्हणना बरोबर. आता ही जी तुम्ही केस सांगल्या तातून ते बायलेक 2 चलयोच आशिल्ल्यो. सो थर्ड टाइम शी प्रिटेंडेड की शी इज प्रेग्नंट एंड देन शी हॅड ऑलरेडी लॉस्ट दॅट बेबी. आणि तिने कोणाक सांगले ना ताजे बद्दल. आणि शी क्वाइटली केम टू GMC अँड शी टूक दिस चाइल्ड. सो दॅट इज डेफिनेटली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फॅमिली की चलो जाय हो एक प्रेशर आशिल्लो तिचेर, अँड विच हॅज ड्रिवन हर टू टेक दिस स्टेप. सो आवयचें मन कशें आसता, हळवें आसता आणि तिका सगळेंच जाय आसता, पण एक एकदां मेळनासता. सो आमी कशें आसा की दोतोर मेधा साळकरान सांगलें की संस्कार हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. आणि ते संस्कार आवय बापूय जेन्ना आमी पिढी घडयता, दुसरी जनरेशन टू जनरेशन घडयता, तेन्ना ही संस्कार खूप इम्पॉर्टंट आसा, खूप म्हत्वाचे आसा की घरांतल्यान संस्कार चलयेक आनी चल्याक सारकेच दिवपाचे, तांकां हक्क सारकोच, तांकां वागणूक सारकी दिवपाची. तूं जसो तांकां मातशी वेगळी वागणूक दिवपा लागली, हे चल्या खातीर, हे चलये खातीर, ताका अर्दें दूद, ताका मातशें व्हडलें दूद, ताका एक कॉम्प्लान घालो, अशें जेन्ना जाता तेन्ना थंय डिस्क्रिमिनेशन सुरू जाता. सो हें आसूंक जायना. आणि ही कशी आसा, इट्स आय वूड से इट स्टार्ट्स ऑल्सो विथ द मदर. कित्याक वी आर मदर्स फर्स्ट अँड वी आर इम्बायबिंग दिस कल्चर, अवर ट्रेडिशन्स थ्रू मदर. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार चडशे बायलां घरानूच आसता. 50% ऑफ द लेडीज आर वर्किंग विमेन. सो घरांतल्यान हें जेन्ना आमी सुरू करता, आतां फॉर एक्झाम्पल आय हॅव सीन मिडल क्लास चलयेक मातशें आयदनां घासपा आपयता, पूण ऑर ताट, आगो तुजें ताट तूं काड मुगो म्हणटा जेवल्या उपरांत, पूण तेंच चल्याक सांगना, दवर रे तुजें ताट म्हूण सांगता.
See that this is what is the difference. It should be informed to both of them की तू जेवलो न्ही तुझे ताट तुवें काडप आनी लिपसाण करून दवरप घरा. ते ताकाय फुडल्या आयुश्याक बरें पडटा. To handle the family life also, because nowadays all ladies are literate and they are working. So हे आवयच्या कडल्यातल्यानूच सुरू आसूंक जाय आणि आवय बापाय कडल्यान, तेन्नाच ही सगळी संवसाराची घडी बरी बसतली. बोथ आर इक्वल. कळ्ळें न्ही. आतां ही जी केस जाल्ली आसा ती डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ जेंडर बायस आणि खंय तरी ड्रायव्हिंग की चलो आसूंक जाय, म्हजो चलो आसूंक जाय. सो शी डीड नॉट वॉन्टेड अदर नेबर्स ऑल्सो टू नो दॅट शी हॅड लॉस्ट द चाइल्ड. And she was all the time just tying one towel and keeping it inside. She was not allowing anybody to go in that room also. बरोबर. आमी प्रोग्रामाच्या एंडाक पाविल्ली आसा. हांव तुमकां तिगां कडल्यान एक रिक्वेस्ट तुमची आमच्या समाजाक आनी आमच्या समाजांतल्या बायलांक खातीर. वील स्टार्ट विथ पूनम मॅम. म्हाका दिसता न्ही our mind is a very very beautiful engine. So to bring about that change, what Sunita ma'am and what doctor is saying is we need to rewire our mind. आम्ही जर एक चेंज हाडपाक सोदतात न्ही, so we need to rewire our mind. की boys and girls are equal. Equal opportunities, equal challenges, equal duties at home or even at work. कळ्ळें न्ही. It can't be that चली फक्त घरा चड काम करतले. बिकॉज चली घराय कडेन काम करता, ऑफिसानूय काम करता. And the boy also is working in the office, so let him also work at home. So that culture or that mind shift has to happen, that both are equal. Right? The men as well as the women are equal. So what jobs I am doing, let the gentleman at home do, and what work the gentleman can do, that also we can do. The only difference that the gentleman can't do is give birth, so which we are anyways doing additionally. Nee? So I think everywhere else, let it be uniform, let it be equal opportunities to the men too, to learn different things, to be able to respect the women. And I feel this is an important part of education. आमच्या एज्युकेशन सिस्टमान आमी इतले चड ताजेर फोकस घालना, आनी देर इज अ ह्यूज नीड टुडे की आमी ल्हान आसतनाच्यानूच भुरग्यांक सांगपाचें की यू एंड युअर सिस्टर आर सेम. You and your sister, both of you all will do this. You and your sister, both of you all will lift your plates, go and wash them and keep it in place. It cannot be only the sister or only the girl that will be doing. I think when we shift our mind and mindset and tune it, rewire it to accept the newness, I think there'll be a lot of changes. Of course, it is we are really evolving. That's one good thing, because म्हाका दिसना की म्हज्या पेरेंट्सान केन्नाच डिफरन्सिएशन केलें अशें. So I have been very lucky on that front, and I think if we can push that forwardly, because आमी चडान चड शिकता केन्ना when we see it in before us. So when you see equality at home, the children at home also will see that, and probably that will carry forth for the generation. So I really request to rewire your mind and mindset towards accepting the equality for men as well as for women. मेधा ताई. ते म्हाका एक सांगूंक दिसता की जेन्ना आमी काम करता न्ही नोकरी, तेन्ना दोगांयकूय इक्वलिटी म्हणजे बायलांक आनी दादल्यांक. सो बायलांनी तितलेंच काम करूंक जाय टू बी इक्वल. इट शूड नॉट बी बायलां कमी फॉर्च्युनेट, दादलो तशें न्ही. टू गेट इक्वलिटी वी शूड ऑल्सो वर्क एज मेन. आतां म्हाका हें कळून आयलें केन्ना कोविडाच्या सिच्युएशनान. Symptomatic. Imagine they were all coughing with high fever and we were putting oxygen for them. And that time, not once I thought, I'm a woman. हे दादल्यांचे काम म्हजें काम न्ही. And there were some males who were listening to me. It was not an ego problem for them nor for me, but we were working as a same unit. So to get that equality, you should also work as male. अशें न्ही आज हांव ड्युटीक नाका, आज म्हजो चलो बरो ना, मातशें त्या वेळार तुका बायल म्हणून कळटा. नाल्यार तुका बायल म्हणून तू कळना. म्हणजे लायक फॉर सॅलरी एंड ऑल यू डोंट कम टू नो. म्हणजे तेन्ना तूं बायलपण फुडें दाखयना. वेन इट इज वर्क ना, हांव घरा धाकटो भुरगो आसा. बट आय वॉज सो फॉर्च्युनेट. आय गॉट ऑल माय स्टाफ, स्पेशली आयुष डॉक्टर्स हू आर जस्ट समवेअर न्यूली मॅरीड, समवेअर हॅव्हिंग स्मॉल चाइल्ड एट होम. They never once complained. They did all the duties, night duties,
amongst this positive patient, symptomatic patient, that is. So Okay. that time we all worked, and I realized that if you want to get respect, if you want to get equality, you have to also work as them. आमचो टाइम सोंपत आयला. सुनीता मॅम, क्विकली तुमचो एक रिक्वेस्ट. आय वूड से बिलीव इन सेल्फ. स्वतान पयली विश्वास आसूंक जाय, मागीर तुका हार्ड वर्क करपाची तुजी एबिलिटी आसूंक जाय, तुजे एक व्यू आसूंक जाय, एम आसूंक जाय, देन यू हॅव अ पॅशन टू अचीव दॅट. आणि विमेन कॅन फ्लाय एनीवेअर. यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एव्हरीबडी इज देअर टू सपोर्ट यू. बट तू जर फाटल्यान रावत, तुका कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिना. तू हे मुखार सरपाक जाय. एव्हरीबडी, दोतोर मेधा साळकरान सांगलें तशें, एव्हरीबडी वील कम टू यू द मोमेंट यू शो युअर क्वालिटीज. बट यू से दॅट हांव अबल आहा आनी तूं फाटल्यान रावलो, बल तुज्या फाटल्यानूच गेलें तें. सो सबला जर तूं जर म्हणपाक जाय, आनी तुवें जर तुजें हें दाखोवपाक जाय की लेडी ऑल्सो कॅन कम फ्रंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन सेल्फ दॅट आय कॅन डू. Say 3 times a day that I can do, and you will be able to do. ब्युटिफुल मेसेज, ब्युटिफुल मेसेज. ह्या सुंदरशा मेसेजीचेर की आय कॅन डू ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. पळयत रावात प्रुडंट.